मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां वा आयची पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देवाचें उतर सदांच फळ दिता, पूण पीक आमचे काळजाचे तयारीचेर आनी आमचे खुशालकायेचेर आदारलोलें आसा. आमी पळयता कशे भशेन आयचे वाचपांनी देवाचें उतर सोर केलोलें आसा, जावं पावसा कडेन, जावं बर्फा कडेन, वा जावं शुभ वर्तमानान बियां कडेन. देवाचें उतर तशें जावन आसा, तें सदांच फळां बरीत जाता आनी निर्फळ कशें देवाशी परत वचना. एकदां एकलो भुरगो सदां तो पवित्र पुस्तक वाचतालो आनी पवित्र पुस्तक वाचतालो आनी आपलें जिवीत जियेतालो. तो इतलो पिकार जालो, तो एकल्या गुरुजीशी गेलो आनी म्हणूंक लागलो, हांव सदां पवित्र पुस्तक वाचतां पूण म्हजें जिवीत कांय बदलोना, हांव नको वाचूंक जाय काय बंद करूंक वाचपाक. हो गुरुजी ओगो रावलो मातसो वेळ आनी मागीर त्या भुरग्याक म्हणूंक लागलो, थिंगासर तूं पळयता एक पांटलो आसा, त्या पांटल्यान सगळे इंगळे दवरलेले आसा, कित्याक हांव रातचो मातसो दुवर घालता, सो ते इंगळ्याचो पांटलो तूं खाली कर आनी धांवून वच दोरयाशी आनी उदक घेवन यो म्हाका. हो भुरगो चिंता, बरें आसा, एक गुरुजीन सांगलें हांव कोत्तलो. सगळे ते इंगळे ओतयले, पांटलो घेवन गेलो धांवून, थिंगा पांटलो बुडयलो, उदक घेवन धांवून परत आयलो, पूण कांयच उदक उरोंक ना पांटल्यान, की आमी जाणा पांटल्यान कांय उदक उरचें ना, कित्याक ताका बारीक बारीक होल आसात आनी ताचे लागून थंयसून उदक भायर सरता. तो पळयता उदक ना, गुरुजी म्हणलें उदक खंय आसा, वच आनी उदक घेवन यो. परत धांवता घालता, धांवन येता, ना. गुरुजी म्हणलें म्हाका दिसता तूं इतलो फास्ट धांवना, मातसो फास्ट धांव, उदक तरी उरतलें. तो परत वेता, खुबशे फावटी वेता येता, उदक कांयच ना पांटल्यान. मागीर 10वे वा 15वे फावटी अशें करून करून गुरुजी म्हणालो, आतां राव, त्या पांटल्याक तूं पळय. त्या पांटल्यान कितें पळयता तूं? गुरुजी, सुरवातेक हो पांटलो काडो आसलो इंगळ्याच्या लागून, पूण आतां तो साफ जालोलो आसा. देवाचें उतर अशेंच जावन आसा, जे परी आमकां दुसरें वाचपान सांगलां. देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता, पासियेंसान आनी भरवशान आमकां बोधता. आनी जेन्ना जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, नियाळटा आनी ताची समजणी घेवन आमचें जिवीत चलता, तेन्ना आमची नवसरणी जाता. तो जे परी हो पांटलो साफ जालो, ते परी जितले फावटी तूं देवाचें उतर आयकता, वेळ लागतलो, कित्याक संवसारूय तुका भुलयतलो जाय ते भाशेन तुजें जिवीत जिवंक, आनी ताचे लागून तुका तो वेळ लागता. पूण जेन्ना तूं अदीक आनी अदीक देवाचें उतराचें नियाळटलो, तुजें जिवीत बदलतलें. आनी हेंच कितें आमकां शुभ वर्तमानानूय जेजू सांगता, हें बी जावन आसा देवाचें उतर, तें आमचे काळजान रिगूंक जाय जाल्यार आमी पयल्या सुवातेर आमचें काळीज तयार करूंक जाय, तें देवाचें उतर स्विकारूंक, आनी स्विकारले उपरांत ते प्रमाणे आमी जिवंक जाय. न्हय तें उतर आमचेच पसत दवरूंक तें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी हेंच कितें करूंक सान फ्रांसीस शावेर ह्या गोंयांत आयलो आनी देसा देसांनी तो भोंवलो. ताणें हें देवाचें उतर आपल्या काळजान घेतलें. पयले सुवातेर ताची जमीन तयार नासली तें उतर स्विकारूंक. तो तें उतर पयस दवरतालो, शांती नासलो आयला ताका घोडे घोडे सांगून ताचें जिवीत बदलूंक आदार दितालो देवाचें उतरा वरवीं, तरी तो तयार नासलो. पूण शेकी जेन्ना तो स्विकारता, कितें फायदो आख्खो संवसार जिखलो जाल्यार आनी म्हजो आत्मो इबाडलो जाल्यार, आनी तो आपलें जिवीत देवाकूच दिता. तर ह्या वेळार जेजू आमकां हेंच करूंक आमंत्रण दिता, आमचें जिवीत ताच्या हातान भेटोवंक, ताचे कडेन शिकूंक आनी देवाचें उतर फलादीक जावंक 100, 60 वा 30 पीक दिवंक आमी वावरूंक